जेजू तूं मनशा खातीर मेलोय, जिविताच्यो जोरी व्हांवलोल्यो आनी सगल्या संवसाराक काकुटीचो सागर उक्तो जालो. जिविताचे जोरी ओगोणीत देव काकुटीक सगल्या संवसाराक काकुटीन बुडोय आनी तीच आमचेर रोखोय. ओ रोगताक आनी उदकाक तुमी काकुटीची जोर कोशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवलोली. हांव तुजेर पाती येता. साचे कुरवेन न्यारमका आमचे देवा, आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमचो दिसपट्टो इकराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. भाग्येत मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमिया, तो पवित्र आत्म्या ओरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मोरे तांय जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ले मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्यान बसला, तुयतान जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोली पवित्र सोबे, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचे जेवणपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. सासणाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर, जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कोर. सासणाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या
पातकाच्या फारीकपणा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. 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 सासणाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुज्या बोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. सासणाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुज्या बोव मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोव दुखेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर. सासणाच्या बापा,
हांव तुका भेटोयता तुज्या बो मोगाळ पुताची आनी आमच्या दोनया सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगल्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर 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 पवित्र देवा पवित्र सोर पदवीदारा पवित्र मोन्नावीन आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर पवित्र देवा पवित्र सोर पदवीदारा पवित्र मोन्नावीन आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर पवित्र देवा पवित्र सोर पदवीदारा पवित्र मोन्नावीन आमची आनी सगल्या संवसाराची काकूट कर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन तुझ्या साता तू प्राण मोसो तूच मोसो आसरो जिणेंत मोचे तुझे बिणे ना शांती ना परवासो तुझ्या साता जीव प्राण मोसो तूच मोसो आसरो जिणेंत मोचे तुझे बिणे ना शांती ना परवासो जेसू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारोक तू आत्म्याचो कुवळ सोडवणेचो जेसू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारोक तू आत्म्याचो कुवळ सोडवणेचो
Philippians chapter 2 verse 6 to 11. देवान ताका उंच स्वर्गार उबारून व्हेलो. व्हडलें नांव सुररुसना स्वर्गार पातळान पृथ्वीचेर एकूच नांव जेजू क्रिस्ताचें नांव. ताच्या नांवा मुखार सगळीं रोसनां दिमी मोडटात आनी सगळे जिवो जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण परगोड करतात. सगळे रोसनीचे नांवां स्वर्गार पृथ्वीर पाताळां आसात तांची नांवां दुनिया तुज्या पांयश्यांनी आसा. सुरबूड पडून सासंगी पडून तुका जिवे देवा. बाबाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमी नमस्कार करता. जुमल्या तुका वाखाणो उर्बेन गीत गावो बरें तें तुका दिवो सगळी चीन भेटो. जमल्या तुका वाखाणो जमल्या तुका वाखाणो उर्बेन गीत गावो उर्बेन गीत गावो बरें तें तुका दिवो बरें तें तुका दिवो सगळी चीण भेटो सगळी चीण भेटो. मागता आमी काजंता दी तुजी सोपी कृपा म्हणून सदां काल तुका. बाबा मागता हांव काजंता मागता आमी काजंता दी तुजी सोपी कृपा दी तुजी सोपी कृपा म्हणून सदां काल तुका म्हणून सदां काल तुका. आबा बाबा आबा बाबा. दुनिया तू म्हजो रोसना तू म्हजो सांबाळना तू म्हजो आनी हांव तुजो. तुजेर हांव पात येता तुजेर हांव विस्वासता तुजेर सगळो म्हजो बाबा दवरता. तुवें दिल्ल्या सगळ्याचे देणें खातीर ह्या वेळार तुजें दर्शन घेवंक म्हाका फावो न्ही. हावस करतो न्ही तुज्या उतरांनी कोन्यांनी चित्तांनी हावस करतो.
तोमास तुवें पळयलें देखून बाबाक उरलो, तुवें पळयलें देखून विश्वास उरलो. पळयनासतना विश्वास उरता, पळयनासतना बाबा उरता. कितली सुवात हे बाबाच्या देणे खातीर तुका आभार मानता. हो बाबाट म्हज्या आवय बापाय वरवीं, हो बाबाट म्हज्या सोयऱ्या दायऱ्या वरवीं, हो बाबाट म्हज्या पदोन मदोनी वरवीं, हो बाबाट पाद्री माद्री वरवीं म्हाका फावो जाल्ल्या खातीर हे दार बाबाची म्हाका उक्तें केल्ल्या खातीर हांव तुका दिनवस, हांव तुका आर्गां दिता, हांव तुका वाखणटा, हांव तुजी स्तुती करता. आकांताच्या वेळार, पिढे शिडीच्या वेळार, एक सुरो वाट सुरो सांडटा ते वेळार, जिवितांत सगळें निराशेपण येता त्या वेळार तुजें दार म्हाका सदांच उक्तें देखून हांव तुका आर्गां दिता. तुजें काळजाचें दार म्हाका सदांच एका पातक्यार उक्तें देखून हांव तुका दिनवसता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. जमल्याव तुका दिनवासू, महिमा तुका दिवं, सगळें तुका समर्पूं, काळजां भेटूं. जमल्याव तुका दिनवासू, जमल्याव तुका दिनवासू, महिमा तुका दिवं, महिमा तुका दिवं. सगळें तुका समर्पूं, सगळें तुका समर्पूं, काळजां भेटूं, काळजां भेटूं. आदार आमकां दिवं, तुका आमचो मोग बापा, म्हणून सदां काल तुका बाबा. आदार आमकां दिवं, आदार आमकां दिवं, तुका आमचो मोग बापा, तुका आमचो मोग बापा, म्हणून सदां काल तुका, म्हणून सदां काल तुका आब्बा बापा, आब्बा बापा. हालेलुया, हाले 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 हालेलुया, 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 हाले 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 हालेलुया, 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 हालेलुया. सगळे संत भक्त सगळे पिढे उंतां खातीर, शिबारान जपलेल्या खातीर, जिवितान सांडलेल्या खातीर,
लोका राष्ट्र खातीर तरणे खातीर भुरग्यां खातीर कुसव्यान आसा बाळकां खातीर गो बायलां खातीर सलेबचे पिडे खातीर कॅन्सर जाल्ल्या खातीर ट्युमर जाल्ल्या खातीर दुनियाच्या दुनिया सगळ्या पाद्री माद्रीं खातीर तुका आर्गां तुका महिमा तुका तोर एका राष्ट्राच्या फुडाऱ्यां खातीर ज्या गांवांनी सगळी झुजां मारामारी दुश्मन काय खोटेपणाची काळोखाची निराशीपणाची हार्ट अटॅक आयिल्ल्या खातीर डायबिटीसा खातीर सगळे कातीची हाडांची पिडा सोसल्या खातीर दोतोर पुलीस आदालत खातीर तुका आर्गां तुका महिमा तुका वाखाण तुका हे जम्या खातीर ह्या वेळार आमचे ताळे आमचे उले आमचे कान आमचे सगळे तुका उबारतल्या खातीर आर्गां तुका हाल 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 हालेलुया लॉर्ड आई सरेंडर लॉर्ड आई सरेंडर हालेलुया 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 सगळी महिमा आर्गा वाखाणे दाका हालेलुया तू आमचो देव आनी आमचो दोनी हालेलुया स्वर्ग आनी संसार ताची वाखाणी करता हालेलुया तुका आतां आनी सदां काळ वाखाणटलो Hallelujah. थोडो वेळ आमचे दोळे बंद करुया दोन्ही हात उक्ते दवरुया
आणि थोडे थोडे म्हणल्यार एक 20 लांब श्वास घेवया आनी सोडुया. आनी देवाची शक्ती आनी कृपा, ताची काकलूत आनी दया, ताची बोळ आनी ताचो मोग आमच्या काळजांनी भर म्हूण लांब श्वास घे आनी श्वास सोड. जसो श्वास तूं घेताय देवाक तुज्या जिवितान घेताय, हो श्वास तूं सोडटाय जिवितांतले वस्कोताय काळोख पातोक दुयेंस पिडा तुजी तुज्या पांयशी दवरताय. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया. हे वेळार कितले जाणांचे मौन शांत जालें, ती दोनी हात उबारी वयर. जांचे मौन शांत जालें ती दोनी हात वयर उबारात, जेजूक पयात आनी व्हडल्यान एक ताळ्यांची भेट ताका भेटुया. व्हडल्यान व्हडल्यान ताळयो देवाचे महिमे खातीर, कित्याक आमी ताची बाळां आनी तो आमचो रुसणार. ताका महिमा, आर्गां, वाखाणी आतां आनी सदां काळ. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. तुझे बाळा बापा, तुझे बाळा, तुझे बाळा बापा, तुझे बाळ, तुझे बाळ. सगळो दी सगळी रात दी तू म्हाका तुजो हात. तुझे बाळा, तुझे बाळा
बापा तुझे बाळ बापा तुझे बाळा तुझे बाळा बापा तुझे बाळ बापा तुझे बाळा तुझे बाळा बापा तुझे बाळा बापा तुझे बाळ सगळं दी सगळी रात दी तू म्हाका तुझे बाळा तुझे बाळा बापा तुझे बाळ बापा तुझे बाळ शिकोय बापा शिकोय बापा शिकोय तुझे सो शिकोय तुझे सो शिकोय बापा शिकोय बापा शिकोय तुझे सो सगळं दी सगळी रात दी तू म्हाका तुझे बाळा बापा तुझे बाळ Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बहिणी भावांनो, एक दिसाक एक भयण मारेखात पिडेक सांपडून आयली. आनी तिची बारीकसाणीन कावन्सिलींग कोत्ता आसतना देवाच्या आत्म्यान म्हाका अशें सुचयलें, ही पिडा सुरवातेक व्हड नासली, पूण ही पिडा व्हड करूंक तीच जबाबदारी. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सुरवातेक ही पिडा इतली व्हड नासली, पूण इतली मारेखात ही पिडा जावंक कोण जबाबदारी? तीच बायल जबाबदारी. आनी अशे वेळार तिची बारीकसाण पळयता आसतना ती धाकटी पिडा तिका जाल्ली. आनी पिडा जाली म्हूण ती दीस रात कोणा लागीं उलोवंक लागली? कोणा लागीं उलोवंक लागली? पिडे लागीं उलोवंक लागली. ही पिडा म्हाका कित्याक? ही कसली पिडा? कित्याक जाल्या? केन्ना बरी जातली? बोगोर बोगोर ती उलोवंक लागली. कोणा लागीं? पिडे लागीं. आनी पिडे लागीं उलयता आसतना तिणें जायत्यो वस्तू सोडल्यो. पयलीं तिणें सोडलें कितें करपाचें? वेरी गूड. कितें करपाक सोडलें? मागणें करपाचें सोडलें. कित्याक आतां ती कोणा लागीं मागणें करूंक बिजी? पिडे लागीं. देवा लागीं उलोवंक तिका आतां वेळ ना. मागणें करपाचें सोडलें. दुसरें तें आदी 2 दिसाक उठोन सकाळ फुडें इगोजेर मिसाक वेताली. खंय वेताली? मिसाक वेताली. रातभर तिणें आतां ती पिडे लागीं उलयता. सकाळीं उठोन जातलें? जातलें? दिसता तुमकां?
सकाळी उठून मिसा वचूंक जातलें ना. पूण तेणें दूर दिसाक मिसा वचपाची बायल आतां आयताराचेर लेकून मीस सोडलें. पयलें कितें सोडलें तेणें? मागणें सोडलें. दुसरें कितें सोडलें तेणें? मीस सोडलें. तिसरें तिणें सोडलें तें म्हळ्यार जेवण सोडलें. बरी बरी रांदपी, बरें बरें जेवपी, आनी ती आतां म्हणटा हें जेवण जेवन फायदो कसलो? हें रांदून फायदो कसलो? रांदपाक वेळ खंय आसा? सगळो वेळ खंय गेलो? पिडे लागीं उलोवपाक गेलो. पूण तिसरी वस्त तिणें सोडली. कितें सोडलें? आनी बरी उत्तली. बरी उत्तली ना. चवथी वस्त बायलेन सोडली ती म्हणल्यार ती कोणा लागीं उलयना. सोयऱ्यांनी आपयल्यार वचना, भुरग्यां कोडे उलयना, पुतां कोडे उलयना, सुना लागीं उलयना, शेजाऱ्या लागीं उलयना, कोणागेर वचना. म्हणून दीस रात कोणा बरोबरची येता? पिडे बरोबरची येता. आनी अशी पिडा कितें जाली? वाडत रावली. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 आनी भयणीक सांगलें आयजूच बंद कर कोणा लागीं उलोवपाचें? पिडे लागीं. आनी आयजूच तुजी पिडा देव काडून वतलो. आयज सुरवात जाता. आयजूच बंद कर कोणा लागीं उलोवपाची? पिडे लागीं. आयज पिडे लागीं उलोवपाची ना. फादर पिडे लागीं उलयना जाल्यार म्हाका सुशेग लागना. पूण पिडे लागीं उलोवन पिडा काबार जायना, अदीक अदीक वाडूंक लागली. आनी जेन्ना तिणें पिडे लागीं उलोवपाची बंद केलें तेन्ना हे सगळे वाटांनी ती बरी जाली. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 बाबडी न्हू, जिवितांत सगळ्यांचे प्रश्न येतात. पिडा येता. घरांत जेवण ना, भुरग्यांचे प्रश्न, नातवांचे प्रश्न, पिडीचे प्रश्न, घरकाराचे प्रश्न, घरकान्नीचे प्रश्न, शेजाऱ्यांचे प्रश्न, समाजाचे प्रश्न, शिक्षणाचे प्रश्न, वावराचे प्रश्न. अशे वेळार कोणा लागीं उलय? कोणा लागीं उलय? आनी एक पावटी कोणा लागीं उलय? आनी कोणाचें आयक? देवाचे. कोणाचें आयक? देवाचे. प्रेज लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देवा लागीं उलोवंक सोदता हांव तेन्ना कान कितें जातात? देवा लागीं उलोवंक सोदता आमी पूण आमचे कान कितें जातात? बेरे. देवा लागीं उलोवंक सोदता हांव, देवाचें आयकूंक सोदता हांव तेन्ना मन कितें जाता? जड जाता. कितें जाता? जड जाता. कित्याक हे मनान कांय भितर वचचें न्हय म्हूण सैतान कितें करता? जड करता. आनी देवाक पळोवपाचो वेळ येता तेन्ना दोळे कितें जातात? बंद जातात. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 आनीक पावटी हे पवित्र संस्कार असले जिवे देवाची नदर मार.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सगळी उभी राहूया. Hallelujah. 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 बाबून चड आमी वाचिना हांव पूण थोडेच देवा उतराची नियाळ कोत्ता हांव ते म्हणल्यार जोवांचें शुभवर्तमान जॉन चॅप्टर 1 वर्स 12. तो संवसारान आसलो आनी संवसार ताणेंच रुसलो तरी संवसारान ताका ओळखून घेवंक ना. आमचे मदें तो आयलो आनी जी ताची आसली ताणें ताका मानून घेतलो ना. पूण ताका मानून घेतल्यांक ताचे भावार्थ ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावची ताणें देणें केलें. देवाचें उतोरें बसुया. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Worldland hallelujah. 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 पावळी न्हू जाय जाणां घडी तुमकां भुरग्याचो अनुभव आसतलो. भुरगीं कशीं कुसव्या समवतात तांचो भोव थोडो तरी अनुभव आसतलो. भुरगें 9 म्हयने कुसव्यान आसता खंय आसता आनी 9 म्हयने आसप म्हळ्यार भुरगें कितें जाता सगळें सारकें जाता. ताचें बेगीन जालें मातशें प्रॉब्लेम 6 म्हयन्याची जाता केन्ना 5 म्हयन्याची केन्ना 7 म्हयन्याची केन्ना 8 म्हयन्याची. पूण म्हाका सांगात हे कुसव्यान आसतना भुरगीं जेवण कशें जेवता. भुरगीं जेवता जाणा तुमी कशें जेवता. मायक उजार कर. भुरगीं कुसव्यान बेश्टेच वाडटा. खंयचें जेवण ताका आवय तर जेयता जाल्यार भुरग्याक मेळटा. आवय तर जेयना जाल्यार भुरग्याक जेवण मेळना. पूण आवयन जेवप म्हणल्यार भुरग्याक जेवण मेळप. भुरगें स्वास घेता वारो घेता स्वास उस्कार घेता कोणा कडल्यान आवय कडल्यान उस्कार घेता. भुरगें खुशाल आसता केन्ना कितें आसता दुखी आसता. कोणाक लागून आवय तर खुशाल आसा भुरगें दुखी आसता. खुशाल आसता ताका लागून जायते फावटी आदीं पयलें बी भुरगें जाता जाल्यार खंय धाडटालीं आवयगेर. आगो बाय तुगे चेडूं मातशें तूंच पळय खुशाल दवर ताका खुशाल दवर तुजे घरान. आनी तेन्ना आमगे थोडी सांगता ते भाशेन ती 12 वर्सांची 14 वर्सांची आसतना कितें केल्ली काजार केल्ली. आनी ते चेडे बी गुडे आसतले 15-16 वर्सां आसतले तांकांय कळना आनी हांकांय बी कळना. देखून चडशीं कोणागेर धाडटालीं मागीर धाडटालीं कित्याक हें बरें खुशाल आसचें आनी भुरगें बी कितें आसचें खुशाल आसचें म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मागीर भुरगें 9 म्हयन्यांनी जल्माक येता. हें सगळें जाले उपरांत भुरगें सगळे वाटेन वाडले उपरांत कितें जाता जल्माक येता. 9 म्हयने सगळ्या भुरग्याक कोणें दिलें आवयन दिलें. कोणें दिलें आवयन दिलें. 9 म्हयने जें कितें ताका जाय आसलें नाका आसलें सगळें कोणा कडल्यान मेळ्ळें आवय कडल्यान मेळ्ळें. आनी भुरग्याक तर बरें मेळ्ळें जाल्यार तें भुरगें बरें जाता.
भुरग्याक तर बरें मेळोंक ना तें भुरगें बरें जायना. भुरगें समज घरकार मारतालो जाल्यार भुरगें बी भितू कितें जातालें, भिरांतीनशें येतालें. कितें समज आमी वायट उलयलें भुरगें बी तें कितें करतालें, वायट आयकतालें आनी तें भुरगें बी वायट जाता. पावडू सगळें आवय कडल्यान मेळटा जाल्यार आमी बी देवाची भुरगीं जावंक जाय. ओ बाबार तर आमकां मेळटलो जाल्यार आमी कितें जावंक जाय, देवाची व्हडल्यान देवाची भुरगीं जावंक जाय. मागीर हे भुरगें जाले उपरांत ताका आवय बापायच्या गिरेस्तकायेचो, घराचो, भाटाचो हेचो कितें आसा, अधिकार आसा, वांटो आसा. कित्याक लागून वांटो आसा, तो तुगेर जाला म्हूण. ताका लागून गुडे आदीं आसल्यार नको, पूण आतां दोन भाशेन वांटो आसता. एक तुगेर जाला म्हूण, नाजाल्यार तुवें पोसला म्हूण. तुवें आतां भुरग्याक तर तुवें पोसला जाल्यार तुज्या नांवार करूंक जावो. कित्याक तुजे दौलतीचो ताका अधिकार आसा. तुवें भुरग्याक तर पोसला पूण तुजें नांवार करूंक ना, ताका वांटो ना. तुवें पोसला ताका पूण तुज्या नांवार करूंक ना जाल्यार त्या भुरग्याक ताचो वांटो ना. पावडू आमी भावार्थान तरी वाडटले हांव जाल्यार भावार्थान भितर सरूंक जाय. कशी भितर सरतले हांव, पयलें म्हणल्यार आमी देवाची भुरगीं जावंक जाय. कोणाची भुरगीं? देवाची भुरगीं. आमी देवाची भुरगीं जावंक जाय. आनी आमी देवाची भुरगीं जायना तो पर्यंत आमी वाडचे ना. केन्ना केन्ना भुरगें तर कुसव्यान वाडना, प्रॉब्लेम. केन्ना केन्ना दोतोर सांगता तें वाडना, त्या भुरग्याक कितें करूंक जाय, साफ करूंक जाय. म्हणटरी आमी बी भावार्थान कितें जावंक जाय, वाडूंक जाय. आनी वाडटली जाल्यार पयलीं आमी देवाची भुरगीं जावंक जाय. कोणाची भुरगीं? देवाचें उतर आयकात, फुडें आमी वाचलां तें. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 12 कितें सांगता तें पळयात. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 12 वाच. पूण ताका मानून घेतलोले. ताचे फाटल्यान म्हणात, पूण ताका मानून घेतोल्यांक ताचेर भावार देवतोल्यांक देवाची भुरगीं जावचे ताणें देणे केला. बाबा आवय बापायची भुरगीं जावंक दोन भाशेन जावं येता म्हणलें. एक कशें म्हाजें तुगे भुरगीं म्हूण कितें कोन्न म्हणटा, पयलें कशें कित्या वरवीं तें तुगेर जालां, तुगे जल्मलां. दुसरें कशें पोसलां म्हूण ताका पेपर केल्यात. देवाची भुरगीं कशीं जातलीं आमी? देवाची भुरगीं कशीं जातलीं? बातिजमा वरवीं. बातिजमा वरवीं. आनी कितें सांगलां हांगासर? कित्या वरवीं? पूण ताका मानून घेतलीं. हांवें बातिम घेतला पूण जेजूका मानून घेयना. देवाचो पूत हांव जातलो. देवाक मानून घेतला देखून ताका कितें दिला? बातिम दिला. पण पयली वोस देवाची भुरगीं जावंक कितें करूंक जाय? देवाक कोण म्हूण? देव म्हूण. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. तूं देवाक मानून घेना देव म्हूण.
तुज्यान देवाचो पूत वो दूज जावपाक जायना. आनी जी देवाक मानून घेनात तांकां बातीन दिवपाक समजल्या. ओके. पूण पयलें ताका मानून घेतल्यांक मानून घेतल्या पुरो. आनी कितें करूंक जाय. ताचेर व्हडल्यान ताचेर देवाची बाबा दवरूंक जाय. पयलें देवाक मानून घेवपाक जाय. दुसरें देवाचेर बाबा दवरून जियेपाक जाय. तूं तो देवाची बाबा दवरून जियेना तूं देवागेलो पूत आनी दू न्हय. मागीर ताची बाबा तेवतल्यांक कितें केलां देवान. देवाची भुरगीं जावची देणें दिलां. देवा कडेन आमी जल्मतलो जाल्यार पयलें कितें करूंक जाय. देवाक मानून घेवंक जाय. दुसरें देवाचेर आवाज येना देवाचेर बाबा दवरूंक जाय. आनी जी कोण देवाक देव म्हूण मानून घेतात आनी देवाची बाबार दवरतात तांकां देवान एक देणें दिलां. कसलें देणें. पुख्या देणें तें कसलें देणें. देवाची भुरगीं जावचें. व्हडल्यान एक ताळ्याची भेट आमी देवाक भेटुया. आतां कोण हें देणें मानून घेवंक शकता. पयलें हें देणें मानून घेवंक तुवें हांव पातकी म्हूण ओळखून घेवंक जाय. हांव पातकी. हांव ओस्कोद. दुसरें पातकाचें कितें बोगसणें. हांव पातकी न्हय. ही देवाची भुरगीं जावपाक शकनात. हांव पातकी न्हय आनी म्हाका पातकाचे बोगसणेची गरज ना. ही देवाची भुरगीं जायना. देंवचार कसो जालो जाणा तुमी. केन्ना तुमी आयकलां लुसिफर म्हूण आयकलां. लुसिफर हो चेड सारको लुसिफर म्हणटाय. हें चड सारकें लुसिफर जालें. कोणाक गेले आनी थोडी बाबडी नॉक आसन लेगून तांकां नांव लेगून घातलें लुसिफर कार्दोज म्हूण. लुसिफर दा सिल्वा म्हूण. लुसिफर म्हळ्यार कोण. लुसिफर म्हळ्यार कोण. देंवचार. ओके. लुसिफर म्हळ्यार देंवचार न्हू. आतां बरी कोण आयकात. लुसिफर म्हणल्यार देवा जायते आंज बडवे रुसले. कोण रुसले. आंज बडवे. आनी तांतलो एक आंज बडवो आसलो तो उजवाडाचो आंज बडवो. कसलो आंज बडवो. उजवाडाचो. आनी आंज बडव्या भितर एकट्या त्या उजवाडाच्या आंज बडव्याचें नांव ताका नांव आसलें लुसिफर. लुसिफर म्हणल्यार उजवाडाचो आंज बडवो. आनी ह्या उजवाडाच्या आंज बडव्याक मातशें कितें फुल्लें. पांखां फुल्ल्या उपरांत मागीर पिलां कितें कोत्तात. हुबोन वयतात. आनी ताका लागून म्हणटा उठ्ठा तो बुडटा. पूण एका मातशें गर्व आयलें. कोणाक. लुसिफराक. आनी ताणें देवाक नमस्कार करूंक ना. ताणें देवाक मानून घेवंक ना. अशे वेळार ताणें देवाक मानून घेवंक ना देखून देवान ताचो कितें काडलो. उजवाडूच काडलो. कितें काडलें. उजवाडूच काडलो. आनी हो लुसिफर उजवाडाचो दूत आसलो तो कसो दूत जालो. काळोखाचो जालो. देवाचो दूत आसलो तो आतां कोणाचो. काळोखाचो दूत जालो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 हालेलुया.
हांव आनी तूं देवाची धूव. कोणाची धूव जावं येता? देवचाराची जावं येता. बातिज्म घेवन लेगून आमी देवचाराची जावं येता. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. उक्ते करात, बायबल उक्ते करात. जुवांची पयली चीट, जुवांची पयली चीट 3 आविसर वडी 2. एकटो व्हडल्यान वाच आनी ताचे फाटल्यान आमी मागीर म्हणुया. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 2. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 2. जुवांची पयली चीट, जुवांची पयली चीट. माझी बायबल आसा ती उक्ती करात. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतां आमी देवाची भुरगीं. आतां आमी कोणाची भुरगीं? देवाची. आमी तो देवाची सोत मानता, देवाक मानून घेता. कोणाची भुरगीं? आनी देवाची सोत मानता. देखून आमकां कितें दिला? बातिज्म दिला. आमचे आवय बापूय तो देवाची सोत मानिना, आमकां बातिज्म दिवची नासली. मागीर आतां आमी कोणाची भुरगीं? देवाची. मागीर पूण फुडाराक आमी कितें जातल्या ते अजून पर्यंत उगडापे जाले ना. आतां आमी देवाची भुरगीं. सदांच आमी देवाची भुरगीं. वय वोन आमचे दवरलेले आहा. आमी सदांच देवाचेर विश्वास दवरता जाल्यार सदांच कोणाची भुरगीं? कोणाची भुरगीं? आमी देवाचेर विश्वास दवरिना, कोणाची भुरगीं जातली? देवचाराची. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. म्हणजे देवान आमकां आपली भुरगीं केल्यात. कोणाक राजाची भुरगीं, राजागेर भुरगीं जाली, खुशाल जातली आमी. कोणाकी भुरगीं म्हणून? राजा गेली. एक साकूय एक सर्वंट आसले, सिरविदोर आसले. कोण आसले? कोण आसले? सिरविदोर आसले. आनी हे सिरविदोर एका ग्रेस घरान काम करताले. आनी हे ग्रेस घरांतले एकटे ल्हान भुरगें सदांच हे सिरविदोराचे केन्ना केंस ओडटाले, केन्ना केंसूच ओडटाले. हे सिरविदोराची केन्ना केन्ना हे भुरगे येताले आनी चिमटे काडटाले आनी वेताले. केन्ना केन्ना ह्या ग्रेस घरांतले भुरगे सूय हाडटाले आनी कोणाक तोपताले? सिरविदोराक तोपताले. आनी एक दिसाक हे चेडवाक दिसताले ह्या भुरग्याक दिसताले हांव ग्रेस घरां येतले. आनी हे कितें? खंयच्या घरांतले? गरीब घरांतले. आनी ताका लागून एका दिसाक ह्या सिरविदोरान ह्या भुरग्याक विचारलें, तूं धरून म्हजे केंसूच कित्याक काडटाय? केन्ना केन्ना सूय म्हाका कित्याक तोपताय? केन्ना केन्ना जेवताले आनी प्लेट काडटाले तेजेर मारताले. कोणाचेर? सिरविदोराचेर. केन्ना केन्ना राग येयलो जाल्यार लुती काडटाले, लुती उडयताले. आनी सिरविदोरान विचारलें, तूं हे भाशेन कित्याक कोत्ताय? आनी ताणें सांगलें, तूं गरीब घरांतले आनी हांव ग्रेस घरांतले. तुज्या बापाय लागीं व्हडलें घर ना, तुमगेर जेवपाक खावपाक बरें, तुजें न्हेसप पयलां आनी म्हजें न्हेसप पयलां तुवें. आनी तेन्ना ह्या सिरविदोरान ह्या भुरग्याक सांगलें, अशें सांगलें, तूं जाणा म्हजो बाप कोण तो? म्हजो बापूय कोण तो? म्हजो बापूय ग्रेस बापूय. आनी चेडवान म्हणलें, तुज्या बापाय लागीं कितें आसा? आनी चेडवान सांगलें, म्हज्या बापाय लागीं आख्खो संवसार कोणा गेलो? म्हज्या बापाय गेलो. हांव बेश्या बापाय गेलें चेडून, हांव व्हडल्या बापाय गेलें. हें तुमचें घर लेगून आहा तें कोणाच्या भाटान पडटा?
कोणाच्या बापायच्या घरान पडटा? म्हज्या बापायच्या घरान. हे तुमचे घर लेगून पडटा ते म्हज्या बापायच्या घरान पडटा. तुम्ही ते भोंवतात चलतात ते तो रस्तो कोणाच्या भाटान पडटा? तुम्ही बरें बरें नुस्तें खातात व्हडलीं पोस्तां ती कोणागे बापाय गेल्या दर्यांतली? म्हज्या बापायच्या दर्यांतली. म्हणटरी हांव लट्टर फट्टर बापाय गेली तू न्हय. हांव एक व्हडल्या बापाय गेली. जे बापायन आख्खो संवसार आसला तो म्हजो कोण? बापूय. तुजो बापूय कोणाच्या भाटान रावता? म्हज्या बापायच्या भाटान रावता. तुजो बापूय वारो घेता श्वास घेता उस्कार घेता. तो कोणाच्या बापायन धाडला? म्हज्या बापायन धाडला. आनी त्या बापाय गेल्या व्हडली तूं. आनी तेन्ना हांव ते शॉक जालें. हे बापा वयन आनी कोण आसा? व्हडलो बापूय आसा. ताची इदू येदे व्हडल्या बापायची धुयेक हांवें तूं करून लुती उडोवप हें सारकें न्हू. येदे व्हडल्या बापायचे धुयेक वचून चिमटे काडप सुय तोपप हें सारकें न्हू. ह्या भुरग्याक कळ्ळें. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. आमी बी व्हडल्या बापाय गेली तूं. आमी बी व्हडल्या बापाय गेलो पूत. तुही बी व्हडल्या बापाय गेली दू. तो बाप सगळ्यांचो रुसणार. प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. प्रेज द आनी लॉर्ड. ते बापाक आमी कितें म्हणटा? नेश तुझ्या बापाय कितें म्हणटा तूं? व्हॉट इज से युअर फादर? कितें म्हणटा रे? दाडा म्हणटा, पापा म्हणटा. व्हॉट इज से? दाडा म्हणटा. कोण पाप्पा म्हणटा? मेरकियो तूं कितें म्हणटाय? दाडा म्हणटा. आनी आंद्रिया कितें म्हणटा गो? दाडा म्हणटा. आनी सुजान? पप्पा पापा. आनी केनोशा कितें म्हणटा गो? दाडा म्हणटा. कोण पाय म्हणटा, कोण आदी आप म्हणटाले जायत. कोण पाय म्हणटा, कोण दाडा म्हणटा, कोण पापा म्हणटा. ते भाशेन आमकां एक व्हडलो पापा आसा. ताका आमी व्हडल्यान उलो मारता. आनी एक देणें दिलां तांकां. ताणें आमकां कितें म्हणून? रोमन चॅप्टर 8 वर्स 15 पळयात. भगीन पाऊल रोमकारांक बरोवन सांगता. कितें सांगता चुयात? 8 वर्स 15. तुमकां आनीक एक पावट भिरांतीन भरता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. आनीक पावटी गुलामपणान दवरता तसलो आत्मो आमी घेवंक ना. आमी गुलाम न्हय. मागीर खरें म्हणल्यार तुमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करता. आपणायलोली भुरगीं करता. कसली? आपणायलोली. कोणाक आमी आपणायता? देवाक. देवान आमकां आपणायल्यान तुमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करता. तो आत्मो की तुमी घेतला आनी ताच्या बळान पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी कितें म्हणटा? आब्बा. आब्बा म्हणजे बापा. बापा. पूण आमी कोणाची भुरगीं? देवाची. आनी एक सांग. एक कडेन गेलो हांव. बाजारान गेलो उपरांत कितें कोत्ताय आमी? बाजारान गेलो जाल्यार केन्ना गेल्या तूं? नुस्त्याच्या बाजारान गेल्या तूं? कितें कोत्ताय गेलो जाल्यार? पयलीं सगळ्या चोयताय. सगळ्या एक पळयताय. आनी मागीर
बरें आहा तें हाडटाय, बरें ना तें सांडटाय. पूण देवाचें तशें न्हू. थोड्यांक एक दोळो ना. जायते पाटी सांगतात आवय फादर ते चेडवा न्हू, ते चेडवाक काजार घालपाचें तें कितें एक ना, दोळ ना. थोड्या एक कित ना, पांय ना. आदले काळार अशी जायती नेणारपणां आसलें. कोणा एक दोळ ना, कोणा एक चोंचरें, कोण बोत्रें, कोण ठोटें, कोण कुड्डें, कोण काळेलें, कोण धोयेलें, कोण एसोलें, कोण टेसोलें. पूण देव सगळ्यांक आपली कितें कोत्ता, एक सारकी कोत्ता. सगळे आपली भुरगीं करता. म्हाका उडके आसा जायत पाटी न्हू आमगे मोन बरें ना. कितें बरें ना, मोन बरें ना. आनी एक दिसा म्हाका उडके आसता एक चेडूं बरें हुशार, तें बरें हुशार. ते व्हडले व्हडले कार बी चलोवपाक न्हू, टॉम बॉय म्हणटा तांकां, टॉम बॉय. आनी चेडूं चोवपाक बरें दिसतालें. आनी चोवपाक बरें दिसतालें. आनी ते एर हॉस्टेस म्हळ्यार कितें, प्लेनाचेर इंटरनॅशनल हेजेर ते वावर कोत्ताले. आनी चेडूं जशें वयर पावता पावता न्हू ताका दिसलें हांगा वयर एरोप्लेनाचें आहा न्हू, ताका दिसलें हांव वयर आसतलें म्हूण. बरें शिकलोलें, बरें हुशार, बरें दिसतालें. आनी एर हॉस्टेस म्हूण फामाद, म्हळ्यार प्लेनाचें काम करतालें. एका दिसाक ताच्या जिवितांत अशें घडलें. हे कांय वर्सां फाटीं ते जायते खंय तेंगेर अशीं दिसाक 10-20 सोयरीकी येताल्यो. कितें येताल्यो, सोयरीकी येताल्यो. आनीक ते एर हॉस्टेस म्हणटा ते फोटो दवरताले. आतां विडियो कॉल करता हांव, फेसबूक आनी हें सगळें आहा. तेन्ना तितलें नासलें. हो सगळो तमाशा आनी हो तमाशा तितलो नासलो. पूण कितें पळयतालीं चडशीं, कितें पळयतालीं, फोटो. विडियो कॉल बी हें नासलें, स्मार्टफोन नासलो तेन्ना. म्हणटकीर हें येता तेन्ना हे सगळ्या चेड्यांची कितें ना कितें मिस्टेक काडटाले. तेजे दोळ मातशें वांकडो, तेजी कात मातशें वांकडी, तेजें तोंड मातशें वांकडें, तेजें नाक मातशें वांकडें, आनी अशें करीत रावताले. सुमार 5 वर्सां ताणें सगळ्या चेड्यांची कितें काडली, कितें काडली, कितें काडलें, हेगडी तेगडी जाल्यार नोका हांव. सगळे चेड्यांची ताणें हेगडी काण 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 5 वर्सां गेलीं. आनी मागीर तें सोयरीक सुद्दां भोंवता, सोयरीक सुद्दां भोंवता. आनीक कोणें तरी हे चेडवाक म्हजेशी धाडलें, फादर हे चेडवा मातशें आदार कर. कित्याक न्हू, न्हवरो मेळना. पयले दिसा कितले न्हवरे, कितले सोयरीकी येताल्यो, 10. कितले वर्सां, 5 वर्सां जालो सोयरी कोणूच चोयना ताका, कोणूच चोयना. 5 वर्सां कोणूच पळयना. आनी आवय बाबायची भिरांत कितें जायत म्हणून, कितें उरत म्हणून एकटें चेडूं तें, कितें उरत म्हणून, आंकवार उरत म्हणून. आनी चेडवाक सांगलें, म्हणलें तुवें जिवितान एक व्हडलें पातक केलां. आनी हे पातकाची तूं दूख दवरिनाय, आनी हे पातक तो तूं वळखूनाय, तूं आंकवारूच सुट्टलें, भियाक उत्तलें तूं. आनी तेश म्हणा तेजे आनी येयलो खूब खूब सारको, भिरांत आयली आनी रडोंक लागलें. फादर हांव येयल्लें, तूं तर म्हाका मातशें कितें दितो म्हणून, कितें दितो म्हणून, हात दायतो म्हणून. आनी दिसा काळें दुखयलें फादर तुवें. पयलें दुखोवन चुरबोन आहा. तूं म्हणलें आयज जें पातक केलां ताचें तूं दूख दवरना जाल्यार तूं आंकवार बियाक सुट्टलें. बियाक म्हणलें जाण तूं, भात कितें करताय आमी, कित्याक दवरताय, बिया दवरताय.
पिया उरताय अशें सोडत उरतलें म्हणलें तूं देखून आयज एक काम कर पातकाची कितें कर दूख दवर ना फादर हांवें कुमसार केलां फादर हांवें कुमसार केलां होय तुवें कुमसार केलां पूण एक पातकाची तुवें कुमसार करूंक ना आनी ह्या पातकाची तुवें दूख दूख दवरूंक ना आनी पातोक म्हूण पयलें तुका खबरूच ना हें पातोक म्हूण पयलें तुका खबर ना आनी खबर ना जाल्यार ताची दूख आनी कुमसार कितें जातलें तूं आनी ते चेडवाक सांगलें तुवें पातो केलां तें हें तुवें कोण तरी हे 5 वर्सां भितर कितल्या हजारांनी तरणाट्यांक चेड्यांक तुवें कितें केलां दुखयल्यात आनी हे चेड्याचें नाक वांकडें तोंड वांकडें दांत असले कात तसली केस तसले तो हांपरी तो काळो गीत कोण कावळो कोण चोचरो कोण बोंतरो हें करून तांचें काळीज तुवें दुखयलां वय वो ना आनी तें म्हण लागलें वय इतलेंच न्हय ते चेड्यांचें काळीज दुखयता आसतना आनीक कोणाक व्हडलें पातक तुवें केलां कितें पातक तें कोण सांगता आनी व्हडलें पातक केलां हे चेड्यांक तुवें दुखयल्यात तांचे फामिलीक तुवें दुखयलां ते बरोबर आनी कोणाक दुखयलां कोण म्हणलें कोणें म्हणलें रोजिता जे देवान तांकां रुसल्या ते रुसणाक तुवें कितें केलां ओकमान केला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी मागीर म्हण लागलें फादर आतां ते चेड्यांक हांव खंय सोदूं वचूं ते काजार जावन तेंगे भुरगीं बी जालीं आनी तांकां आयज हांव सॉरी म्हणून वचूं आनी कोण कोण येयल्ले म्हण हांव नको 5 वर्सां ते आनी अशे वेळार हांवें म्हणलें देवाक पयलीं सॉरी म्हूण देवा हे तुजें पूत कोणाचें पूत कोणाचें पूत देवाचें पूत हे तुज्या पुतांची हांवें कितें केली कितें केलें तुका नाका जाल्लें त्या चेड्या कडेन काजार जावपा नाका जायनाका काजार कोणाक फोर्सान करपाक जायना तुका तर जावपा नाका जायनाका हांव जावं म्हणना ते चेडवा कडेन तूं काजार जावपा नाका काजार पूण तें चेडूं वांकडेलें बेकडेलें तेकडेलें काळेलें गरेलें अशें म्हणटा आनी तुज्या रुसरा कितें करता दुखयता इन्सल्ट करता अपमान करता कित्याक वो ही रोसना कोणाक गेली देवाक गेली ही रोसणेक अपमान करप म्हणल्यार कोणाक अपमान करप देवाक अपमान करप आयज म्हणलें तूं बेश्टी रडोन कांय फायदो ना धिमी घाल दूख दवर देवा तुजे रोसणेची हांवें अपमान केला तुका हांवें अपमान केला म्हाका बोगूस आनी बरें कुमसार केलें ताणें कुमसार केलें दूख दवरली आनी सगळ्या दुसरी पातकां हाती ताणें सांगलें म्हूण तूं आनी मागीर 3 म्हयन्यांनी पुतून आयलें आवय देवा बोगूस म्हणलें हें पुतून आयलां कित्याक ते सगळ्यांनी जायतो वेळ घेतलो कितलें उलयलें तें बरें शिकलोलें तें आनी येता आसतना एक कार्ड घेवन येयलें कार्ड कसलें आसा कार्डू काजराचें फादर म्हजी सोयरीक जाल्या आनीक हें कार्ड काजराक यो आनी आयज ही चेडूं काजार जावन म्हाका चडशें फ्रांसाक वा जर्मनी खंयसर आपलो फुडार कोत्ता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पूण हांव देवाचो पूत हांव देवाची धूव हांव देवाची आनी तो देव म्हजो पूण बाबार्थान तूं तर जिवंक सोदताय पयली वोस आब्बा बापा
आब्बा बापा हो देव म्हजो. देखून भावार्थान जियेतल्या मनशाक देवान देणें दिलां कितें जावंक ताची भुरगीं जावंक. प्रेज लॉर्ड. आनी भावार्थान तूं तो देवाची पूत जावन देवाची दूं जावन कितें देवा लागीं मागूंक जाय जाल्यार देव दिल्या बगोर रावचें ना. मागीर सांग जायतीं भुरगीं येतात, तरणाटे येतात. फादर मामी न्हू फोटोवपाक सोंपे, कोणा फोटोवपाकू? मामी फोटोवपाक, डॅडी फोटोवपाक कितें जायना. डॅडी फोटो मामी मागीर मामी रोखडी कितें जाता सारकी. मुगे पूत तो मुगे दूं ती सारकी जाता आनी ती कांय विचारो वचना. रोखडे काडटा न्ही दिता. डॅडी बोले वयता आसतना डॅडी चोयतात. डॅडी दोळ्यां चोयनाका नंबर 1 वो 2 जाता म्हूण कोणा म्हणटा. डॅडी दोळ्यां चोयनाका रोखडो 1 वो 2 जाता म्हूण कोणा. कित्याक डॅडी फोटोवपाक मामी रोखडेच आनी कांय ना. आनी चल पयशे काळ्यांनी दिले. म्हणून मामी कोडे आवय बाबाय कोडे पायत पाट भुरगीं बरे भाशेन वागतात. कित्याक तुम बरी म्हणून मामी तूं मुगे बरी दिसता. मामी ते ती साडी न्हेसो ती मुगे चड बरी दिसता. चेड्या साडी लायक जाल्या कितें लायक जाला कितें जाय पयशे. समज एक आतां डॅडी समज सांगलें डॅडी थिंग समज खंय पिकनिके वयताय आनी डॅडी सांगलें वचनाक म्हूण. मागीर सेकेंड कोण आहा? मामी आहा. पण मामी बोले वयता आनी सांगता मामी न्हू तूं मुगे हेसली मामी न्हू तूं दिसू बरी दिसता. 2 बरें पॉलिश केले उपरांत मामी साफ उलता आनी मागीर घरकारा बोले वयता कितें आयकूंक. आरे वचने रे तेका सगळीं भुरगीं वयताय रे वचने रे तेका. तशींच ही सोयरी गोतीक लागून कुडीक मामीक त्या भुरग्याक धाडूंक नाका. पूण भुरग्याच्या बऱ्या वागणुकेक लागून बऱ्या उतरांक लागून मामी दिता ओ बापूय दिता. डॅडी तूं कितू बरो रे. डॅडी तूं मासल मॅन मरे. तूं बरो पावरफूल सगळे पिताय तुका. डॅडी कितें जालो डॅडी तूं काय बरो कांतार कोत्ता. डॅडी तूं मरे मामी कडेन काजा जावप तूं आनी बरे बायले कडेन काजा जावप तूं तेजो आनी बरो दिसता आसलो न्हू. चड वर भुरगीं आवय बापाय फुलयतात आनी हांगासर भुरगीं आपणाचें काम करून देवा बरोबर आमी बरे भशेन जियेवपाक जाय. कोणा बरोबर देवा बरोबर. आनी देवा बरोबर बरें करून जियेले न्हू देव बी खुशाल. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक पळोवन खुशाल तशी देवूय बी आमकां पळोवन खुशाल. आनी देवा तो सांगता ते भाशेन पळयात. देवा तो सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्स 22. मातेवाची शुभवर्तमान मातेवाची शुभवर्तमान 21 ओडी 22. मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्स 22 पळयात. आनी प्रार्थना करतना भावार्थान तुमी वागशात तितले तुमी घेतल्यात. प्रार्थना करता तेन्ना मागता तेन्ना कितें आसूं गरजेचें? भावार्थ आसूं गरजेचो. तूं आवय बोले वेता मामी बोले वेता ना म्हाका पयशे दी मामी दितली. दिसता तुमकां डॅडी म्हाका पयशे दी दिसता तुमकां म्हाका फोट मान भायर उडयत पयशे जोड हाडय म्हणत न्हू. डॅडी हांव हिंग वचूंक सोदतां. डॅडी हांव ती तूं ल्हानवीक उतरां जाताय. शेजारी वयता आगो दी गो म्हाका पयशे दितली शेजानी ना. आगो म्हाका मातशें गरज आसलेली मातशें आदार कोत्ता. ती उतरां तुजी उतरां त्या दुसऱ्या मनशाक कितें कोत्तात दिवपा नाका आसलोलें तुरे आसून कितें कोत्ता काळीज मोन उक्तें करून दिता.
देवा सवय बी तशींच मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स कितें म्हणला 20, 21, 22 आनी पड वाचू. आनी प्रार्थना करतना भावार्थान तुमी मागशात तितलें प्रार्थना करतना कित्यान मागात? देवाची भुरगीं भावार्थान मागात. मागीर मागशात तितलेय तुमी घेतल्यात. मागच्या तितले तुमी घेतल्यात. कित्याक आमी कोणाची भुरगीं? कोणाची भुरगीं? देवाची. हें सगळें देवा कडेन आहा तें कोणाक गेलें? आमगेलें. आनी आमकां आहा तें सगळें कोणाक गेलें? प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावनो, देवाची येता तेन्ना देवाच्या भुरग्यांनी देवाक सोबता तशें जिवीत जियेवपाक जाय. बरें, कोणागेर तुमगे चेडो आहा आनी मुगे चेडो समज भुरगें जाता आसतना खुशाल जाता आमी. जायना तूं जावं हांव नकळो तुमगे सायडीन कितें आहा जाल्यार तें आमची सायडीन आनी सगळें फुगोट्यो म्हणटा तें फुडें वताले. फुगोट्यो कोणागेर तर चेडो जालो चेडूं जालें कशें कळटा जाणा? फुगोट्या विशीं. फुगोट्या विशीं थोड्यो फुगोट्यो लायल्यो जाल्यार कोण जाला? चेडूं जाला. आनी जायत्यो फुगोट्यो लायल्यो जाल्यार कोण जाला? चेडो जाला. तेका वचून विचारपाची गरज? तेगे चेडो जाला वो चेडूं जाला हें कित्या विशीं कळटालें? फुगोट्या विशीं. हांव नकळो आमगेर बी आदीं कोण मेल जाल्यार बी कशें कळटालें? कोण मेल जाल्यार नकळो सांत दिसता मातशें पयलीं ती हांवें तो कापीण घेवन भोंवता. ओ लोका पेरगां घालून धाड म्हाका उमको उमको मेला. नकळो तुमगे कशें आसलें जाल्यार तो ते कापीण घेवन सगळें भोंवतालो लोकांक सांगूं ओ लोका पेरगां घालून धाड म्हाका. पेरगां म्हळ्यार कितें? कोण मेल तें सांगूंक. बट बाबडे न्हू देवाची भुरगीं तो चेडो जावं चेडूं कोणाची? देवाची. जाय जाणां आवय बापूय चेड जालो जाल्यार खुशाल जातात आनी चेडूं जालो जाल्यार दुखी जातात. आनी हे भाशेन भुरग्याच्या जिवितान वायट वस्तू घडटात. आनी एक चेडूं आसा ते चेडूं ताणें आपलो हात कातरलो. थोडे भुरग्यांक बी ते आवटिसांनी आहा ती थोडी देवसायी ताळणी. हात कातरलो आनी तेतूंतल्यान शीर कातरली आनीक रगत व्हांवूंक लागलें. आनी ते चेडवान जीव दिवपाक चिंतलें आनी चेडवाक हॉस्पिटलान व्हेलें. आनी हॉस्पिटलान वता तेन्ना ताका सांगलें तेजी गॅरंटी ना. देखून एका पाद्रीक खंय आपयलो. हे चेडवाक मातशें मागणें कर. हे चेडवाची कितें कर मागणें केलें. आनी देवाची येवजणे प्रमाणें तें साल्वार जालें. आनी मागीर ते चेडवाक खंय कुमसाराक आपयलें आनी कावन्सिलींग आपयलें. आनी ताका विचारलें आगो बाय कित्याक तूं आत्मघात कित्याक तूं सुसायड करूंक सोदताय? आनी ते चेडवान खंय सांगलें हांव ह्या जिवितान खुशाल ना. हांव जिवितान खुशाल ना. कित्याक खुशाल ना? म्हजी आवय बापायक लागून हांव खुशाल ना. कोणाक लागून? आवय
बापायक लागून हांव खुशाल ना. कितें केलें तो त्याच्या आवय बापायन? ताच्या आवय बापायकूय जाय आसलें पयलें जाला तो चेडो जावंक. कोण जावंक? कोण जावंक? पूण जालें कितें? चेडूं. आनी ती सदांच म्हणटाली आमी मागतालीं कोण जावं म्हणून? चेडो. आनी ती चेडवाक ती लेखिना जाली. आनी ताका लागून ते चेडवान चिंतलें हांव कोण जातलें? हांव कोण जातलें? चेडवान कितें चिंतलें? कोण जावंक चिंतलें? एनीवन? ना? ते चेडवान चिंतलें हांव कोण जावंक? एनीवन? व्हेरी गूड. आमी तेंचे खातीर एक व्हडलें ताळ्यांची भेट भेटुया आमी. ती चेडवान चिंतलें हांव चेडूं, म्हाका कोण चेडूं म्हूण मानून घेना. म्हणून हांव कोण जातलें? हांव कोण जातलो? चेडो. ते चेडवान चिंतलें केस कोणा भाशेन कातरपाचे? कोणा भाशेन न्हेसपाचे? चेड्या भाशेन. उलोवप कोणा भाशेन? हेडप कोणा बरोबर? आनी खंयसर वेता जाल्यार कोणा बरोबर वचपाचें? चेडे. चेडे करता ते भाशेन तेंचे करूंक लागले. आनी सगळें चेड्या भाशेन चेडवान न्हेसलें म्हूण चेडो चेडूं जाता ना. आनी ताच्या जिवितांत निराशेपण आयलें. आनी देखून ताणें चिंतलें कितें करपाक? जीव दिवपाक. आनी जेन्ना ताका कळ्ळें आगो बाये चेडो तो चेडो, चेडूं तें चेडूं. चेडूय बी देवा गेलें आनी चेडोय बी हें ताका कळ्ळें. तेन्ना तें खुशाल जालें. आनी मागीर तें चेडवां भाशेन न्हेसोंक लागलें आनी खुशालकायेन जिवंक लागलें. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमी चेडे जावं चेडवां जावं कोणा गेली ती आमची खुशालकाय. तुमगे चेडो आसूं वो चेडूं आसूं कोणा गेले? कोणा गेले? थोडी जाय ती आजून आसतली काळोखान. मागीर तूं म्हणटा हांव रोखडो म्हणटा म्हण हांपरी. थोड्यांक हितून बोल्लो कडेन हा कितें गोबर आनी माती. जाय ते घराब्यांनी वायट, जाय ते घरान झगडी जातात. जाय ते सासूमाय बी आहात त्यो. आनी शिकलेल्यो शिकून लेकून भूर. शिक्षण लेकून भूर. चेडूं वो चेडो जावप हें बायल एक व्हडलें धरलेलें ना. तुमगे तो चेडूं जाला जाल्यार समज कोणागेर चेडूं जाला दादलो जबाबदारी. कोण जबाबदारी? दादलो. कोणागेर तो चेडो जाला जाल्यार कोण जबाबदारी? दादलोच. चेडोय बी जावपाक दादलो जबाबदारी आनी चेडूय बी जावपाक दादलो जबाबदारी. पूण थोड्यो सासूमाय आसात त्यो कोणाक स्वतायतात आनी एका सुनेक घरांतूच घेवंक ना. खंय सुनेक आवयपणाचे बेसार आसली हॉस्पिटलान व्हेली आनी खंय सुनेक सांगलें चेड जाल जाल्यार कितें करी? ना जाल्यार खंय थिंग वच. चेडोय जावपाक गुन्यांवकारी दादलो आनी चेडूय बी जावपाक गुन्यांवकारी कोण? कोणाक हितून माती गोबर आहा जाल्यार मातशें काडून उडयात. आनी परतून सांगता चेडोय जावं चेडूं जावं कोणा गेली आमी? कोणा गे आमी? प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी आमगेलें व्हडपण, आमगेलें व्हडपण तो कुड्डो जावं, मोनो जावं, बेरो जावं, थोंटो जावं, थंय बी देवा गेलीच. हुशार जावं तितलो हुशार न्हय. एकटो काळो एकटो गोरो
थंय बी देवा गेले आमगे व्हड पोंड देव. कित्याक आमी कोणाक गेल्यो पूत आनी धुवो देवा गेल्यो. उक्ती करात Hebrews chapter 11 verse 6. हेब्रेवांक बरयल्ली चीट 11वा अवेसूर व्हडी 6. Hebrews chapter 11 verse 6. भावार्था विरेत कोणाची अनुस देवाक मानूंक जायना. बाबात नासतना कोणाच्यानूच देवाक मानूंक जायना. मागीर कित्याक देवाशी वेतोल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणाक सोदतल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावार दवरूंक जाय. भावाता बरें कोणाच्यानूच देवाक मानूंक जायना. जाय जाणां आमी बरो मेकअप केलो बरी न्हेसली म्हूण देवाक मानवतली ना. व्हडल्या घरान रावतात बरें जेवतात खाता म्हूण देवाक मानवतली ना. भावात आसत जाल्यार आमी देवाक मानवतली. भावात तर आमकां आसा देवाची देणे आसा जाल्यार आमी देवाची भुरगीं. आनी देवान कितें केलां आमकां देवाशी. कित्याक देवाशी वेतोल्यांक देव आसा म्हूण आनी आपणाक सोदतल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावात दवरूंक जाय. आमगे इनाम कोण? आमगे इनाम देव. आमकां इनाम दिवपी देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हणजे पयली वस्त भावार्थान भितर सरप म्हळ्यार देवीक जिवितान भितर सरप. कसो आमी भावात वाडयतले? भावात कसो वाडयतले? येस कोण म्हणलो सांग. देवा कडेन उलय. भावात वाडूंक कोणा कडेन उलय? मोबायला कडेन न्हू मेलकियर. कोणा कडेन? देवा कडेन. देवा कडेन उलय. दुसरें भावात वाडूंक देवाचे उतर वाच. आयक रोमन चॅप्टर 10 verse 17. रोमकारांक देवा उतर बरें कोण आयक. देवा उतर आयक. देवाच्या मोगाची चिट्टी आमकां सगळ्यांक ताच्या भुरग्यांक देवाचें उतर बरें कोण आयक. रोमन चॅप्टर 10 verse 17. म्हणटोस क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो. म्हणटोस कोणाचो संदेश? क्रिस्ताचो संदेश. देवाचें उतर कितें जावंक जाय? कितें जावंक जाय? आनी गेल्ले पाटी सांगलें हांवें देवाचें उतर कानार पडटा तेन्ना कान कितें करूंक जाय? कोणाक केदें करूंक जाय आमी सांगलें? एलिफंटा सुपाय येदे व्हडले कान करूंक जाय. कितें कानार पडटा तेन्ना? देवा उतर. आनी कोण तुका गाळयो मारता कोण सवता कोण तुजे होबरो कोत्ता कान कितें करूंक जाय? बंद करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. कोण तुजें वायट उलयता वायट सांगता गजाली सांगता होबरो कोत्ता कान कितें? तूं कितें कान आसून कितें? बेड्डो ओ बेड्डूल. तुजें कोण वायट उलयता कोण नाका जालें सांगता तेन्ना हांव कितें? बेड्डो. म्हाका बाबा कांय आयकूं येना. प्रेज द लॉर्ड. आनी पावटी म्हणटोस क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. तो कानार पडटा. देवा उतर कानार पडटा. देवा उतर आयकता काळजान दवरता तेन्ना कितें जाता? भावात उत्पन्न जाता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आनी वो भावात म्हणजे देवाचें उतर म्हणजे आमचो भावार्थ. रोमन चॅप्टर 10 verse 8. 10 verse 8. तर पवित्र पुस्तक म्हणटा उतर तुका लागींच आसा. उतर तुका लागींच आसा. देवाचें उतर तुका लागींच आसा. मागीर तुज्या तोंडांत आनी तुज्या काळजांत. हें देवा उतर कितें कर?
कोण हूंय दवर तुज्या तोंडान दवर आनी हूंय दवर काळजान दवर. फादरान कितें नाका जालें म्हणलें, शेजाऱ्यान कितें नाका म्हणलोलें तें काळजान दवर नाका. कितें तुजें काळजान मनान दवर, देवाचें उतर काळजान दवर. देवाचें उतर तुज्या काळजान दवर. उतर तुका लागींच आसा, तुज्या तोंडान आनी तुज्या काळजान देवाचें उतर दवर. मागीर हे उतर तुका देवाचेर भावात दवरूंक आपयता तें उतर, आनी तोच भावात आमी परगट्टा. देवाचें उतर म्हणल्यार भावार्थ. देवाचें उतर म्हणल्यार कितें? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी देवान आमकां जायतें भासायलां. आनी एक तरणाटो लग्न जाल्लो आनी म्हणूंक लागलो, फादर हांव लग्न जालां, म्हगे बाय जालां. आनी म्हाका ताणें सांगलो, पूण हांवें ताका सांगलें, आरे बाबा बातिजार बी चड व्हडलो करूं वचनाका. हांव जाय देवा उतर सजमायलें ताका. जाय तो लोल लेगून काडपाक तो आयर आहलो. तो कितें करपाक बातिजार. कित्याक आतां आमगे सगळीं कितें जालें ती कॉम्पिटिशनां. कसली कॉम्पिटिशनां? तेंच 1 करोड म्हणला तुका ना जाल्या पासून तूं कितें करी 2 करोड मोड. आनीक हे भावाक सांगलें, जे पळय पयशे पळय तूं मोडूंक सोदतालो न्हू, तातूंत म्हणलें 50% आहा ते तुकडे. 50% म्हणलें कोण गरीब अनाथ भुरग्यांक दी, आनी 50% म्हणलें ते तुज्या चेडवाच्या नांवार घाल. समज तो समज 2 लाख म्हणून सोदतालो जाल्यार 1 लाख कोणाच्या नांवार घाल? तुज्या चेडवाच्या नांवार घाल. आनी 1 लाख कितें कर? अनाथ भुरगीं आहा तांकां. आनी पळय तुजी बेळसांव. मातशें डिफिकल्ट लागलें ताका, मातशें डिफिकल्ट लागलें. कित्याक आमकां चडशी मौजा जाय. आवयस सगळे जेयले, आवय सगळे बरें पिले, आवय सगळे आवयस हें जाय आमकां चड. केलें ताणें, खुशाल जालो. कितें जालो? खुशाल जालो. पावण न्हू, देवाच्या भुरग्यांनी देवाक सोबता तशें जिवीत फुडें व्हरूंक जाय. हांव देवाचो पूत, हांव देवाची धूव, हांव देवाचो कोणाक सोबता तशें जिवीत? कोणाक सोबता तशें जिवीत? उक्ती करात. Act of Apostles chapter 2 verse 39. दुर्मंताचो इतिहास 2 विसूर वळी 30 आनी 9. बेगीन उक्ती करात. 2 verse 29, 39. कित्याक जी देवान भासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्या बाळां खातीर आनी पयस आसलेल्या समेस्ता खातीर आमचो सर्वेस्पर देव आपणाशी आपूण हाडटलो तितल्याय खातीर. देवान आमकां भासावणी केल्या. देवान आमकां कितें केल्या? भासावणी केल्या. आनी ती देव भासावणी कितें करतलो? कितें करतलो? पाळटलो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. कोणाक सांग तुमची भुरगीं पिड्यार जाल्लीं? कोणाक जाय? कोणाक तुमची भुरगीं पिड्यार जाल्लीं जाय? पिड्यार जाल्ली नाका. देवाकूय बी कितें नाका? एकटें लेकून पिड्यार जाल्लें नाका. एकटें लेकून पिड्यार जाल्लें देवाक कोणूच पिड्यार जाल्लो नाका. कित्याक हो देव आमचो, देव आमचो, देव आमचो
हे देवाक थोडोच वेळ आमी बुजूया, देवाक आर्गां दिवया. पयली वस आमी देवाची भुरगीं आनी देवाच्या उतरान तो आमकां पुजता आनी सांबाळटा. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 4 मनीस उंड्यास वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं येता. थोडोच वेळ तुजें काळीज मोन उक्तें करूं. हांव देवाचो, हांव देवाची. सोम्या गोड्या म्हज्या, सोम्या आर्गां तुका, सुर्गी खाणान तुवें पोसला म्हाका. सोम्या आर्गां तुका, सोम्या गोड्या म्हज्या, सोम्या गोड्या म्हज्या, सोम्या आर्गां तुका, सोम्या आर्गां तुका. सुर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका, सुर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका. सोम्या आर्गां तुका, मोगान तुवें तुकाच भेटून दिलो, म्हाकाच तुवें दिवच्या कुर्सार मेलो. उंड्या सोऱ्या तुका समोर बेलो. सोम्या गोड्या म्हज्या, सोम्या गोड्या म्हज्या, सोम्या आर्गां तुका, सोम्या आर्गां तुका. सुर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका, सुर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका. सोम्या आर्गां तुका, सोम्या तुका आर्गां दिता. ह्या तुज्या उतरा खातीर, सगळेची रोसणी खातीर, सगळी रोसणी तुवें तुज्या अमोलीक रोगतान नितळ केल्ल्या खातीर. एका मनशाचो, कुड्ड्याचो, मोन्याचो, बेऱ्याचो, सगळ्यांचो तुका हुस्को. तुगेले पवित्र संस्कारान रावून तुजो मोग आनी तुजी काकूळ, तुजी दया आनी करुणाय तूं सगळ्यांक पावयताय. देखून तुका आर्गां दिता, तुका दिन बसता. सोम्या गोड्या म्हज्या, सोम्या आर्गां तुका, सोम्या आर्गां तुका. सुर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका, सुर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका. सोम्या आर्गां तुका. इरकोळ रोसणी म्हाका उजवाडटा, मासा रोगता तुज्या म्हाका पोसता.
सुर्गी खाणान म्हाका दादोस केला सुमिया गोड्या म्हज्या सुमिया गोड्या म्हज्या सुमिया गोड्या म्हज्या सुमिया आर्गा तुका सुमिया आर्गा तुका सुर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सुर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सुमिया आर्गा तुका तू कोसो सुमिया उपकार तुजो पोसाय सोदा हिरकोळो जिवो म्हजो सेवेक तुजी समोर पिता जीव म्हजो सुमिया गोड्या म्हज्या सुमिया गोड्या म्हज्या सुमिया आर्गा तुका सुमिया आर्गा तुका सुर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सुर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सुमिया आर्गा तुका आनीक फावटी सुमिया गोड्या म्हज्या सुमिया गोड्या म्हज्या सुमिया आर्गा तुका सुमिया आर्गा तुका सुर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सुर्गी खाणान तुवें पोसलाय म्हाका सुमिया आर्गा तुका जेजूच्या जल्मा वरवीं जेजूच्या कोश्टां आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं सर्गीचें दार मनशाक धांपलोलें तें उक्तें जालें आनी ताच्या रोगताक आनी ताच्या कोश्टांक लागून आमी नितळ जाल्या आनी एक व्हडलें दायज संवसाराक मेळ्ळें तें म्हणल्यार आमी ताचीं भुरगीं जावचें दायज बातिजमाच्या संस्कारा वरवीं आमी देवाचीं भुरगीं जेजून बातिजम घेतलो आनी तेन्ना सर उक्तो जालो स्वर्गांत हांव एक व्हडलो ताळो आयकूंक आयलो तूं म्हजो चड आपुरबायेचो पूत तुज्या आनी म्हज्या बातिजमा वरवीं हो ताळो गाजलो तूं म्हजी चड आपुरबायेची तूं म्हजें चड आपुरबायेचो पूत तुजेर म्हजें दादूसपण आसा तुजेर म्हजें व्हडपण आसा कोण तुका मानून घेवं वो ना घेवं पण देव तूं आसा तसो मानून घेता तूं आसा तसो देव तुका मानून घेता आयज जाय जाणां आपणाक कोण मानून घेना म्हूण सुसायड करूंक सोदतात देवाच्या मोगासले पयस पयस वेतात देवान म्हाका ह्या घरान ह्या आवय बापाय सवें हे गांवांत कित्याक रुसलो देवान म्हजी सवें अन्याय केली म्हाका ते ग्रेस घराब्यान कित्याक रुचूंक ना म्हाका ते हुशार घराब्यान कित्याक रुचूंक ना देवान म्हाका सगळ्या देण्यांनी फळांनी कित्याक भरूंक ना अशा पृश्ठांक सांपडून निराशेपणाक सांपडटात असल्या भाव भयणां खातीर भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर पाद्रीं खातीर माद्रीं खातीर मागुया दोग तेग म्हज्या नांवान एकठांय जावन एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुमी बाबातान कितेंय बापा लागीं मागी जाल्यार म्हजो बाप तुमकां दिल्या बगर रावचो ना हे वेळार तरेकवार पिडा आमच्या जिवितान आसात ती पिडा ते कोश
ते दूख देवाक सांगुया. आपल्या भुरग्यांचो ताळो आवय बापूय वळखतात. आपली भुरगीं निराशी जाल्ली आवय बापायक नाका. आवय बापूय दीस आसले रात करून आपल्या भुरग्यांक बरें घर बरे बरे वस्तू दिवच्यो म्हूण आवय बापायक खुशी. तुमचे मुल्लो कोणूय बापूय आपल्या भुरग्यान उंडो मागीत जाल्यार ताका सोरोप दीत. कांटे कुटे फातर माती गोबर दीत ना. आपल्या भुरग्यांक बरें जेवण दिवंक, बरें शिक्षण दिवंक, बरें न्हेसण दिवंक, बरें वस्तू दिवंक वावरता जाल्यार त्यावन अदीक तुमचो सर्गीचो बाप आमी ताचे लायक मागतल्यान दिल्या बगर रावचो ना. हे वेळार आत्मा माग. आस्क होली स्पिरीट. पवित्र आत्मा माग. पवित्र आत्मो ची देणी माग. पवित्र आत्म्याची फळां माग. आनी तूं कोण तो तुका आतां उक्तो करतलो. पुलिसां खातीर, नर्सीं खातीर, आदवोगादां खातीर जाय त्या गांवांनी देशांनी वॉर चालू आसात. त्या वॉरां खातीर, ते शांती खातीर इस्रायल, पॅलेस्टायन, गाझा, युक्रेन, रशिया, नायजेरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सगळ्यांक शांती धाड. तो शांतीचो आत्मो आनी प्रितमेचें रूप नवें कर. Send your Holy Spirit and renew the face of the earth. Yes, Lord, we belong to you. आयज मनीस देव कोणतो नको. देव कोणतो नको, रुसणार कोणतो नको जाल्यार रुसणीक कसो मान दितलो. रुसणाक मान दिता तेन्ना रुसणीक मान दिवंक शकता. रुसणाक तर आमी मान दिना जाल्यार रुसणीक कितें मान दितले. ही जाणविकाय आमकां दी म्हूण हे वेळार गोडटा ती दिमी घालुया आनी थोडोच वेळ ओगेपणान मागुया. आनी ते बाबाची भुरगीं आमी. तो आमचो बाप, म्हजो बाप, तुजो बाप. आमी उसकोत भुरगीं ताची. देवा आमकां पाव. देवा आमकां पाव. तुज्या भुरग्यांचो विलाप, तुज्या भुरग्यांची रडणे, तुज्या भुरग्यांचो संताप, तुज्या भुरग्याचें दूख मानून घे. ही दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवतात ती मोतयां जावं. हे काळजान दूख आसा ती नितळ जावन संतोश जावं. जिवितान आसा तो काळोख आनी हुस्कोतायो बदलून आमचें बळ आनी शक्ती जावं. आनी एकाच ताळ्यान आनी भावार्थान व्हडल्यान म्हणया, आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो किराय आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. मारिया एक रोसना देवाची धूव जाली ती. आपुरबाईची धूव जाली ती. आनीक हे देवाची उतर तिणें मानून घेतलें देखून ती देवाची धूव जाली. देवाच्या पुताची आवय जाली. जी कोण देवाची उतर आयकतात ताचे परमणेची येतात ती देवाचो पूत आनी धूव. मारिया आमकां बोगोर बोगोर सांगता, म्हजो पूत सांगी तितलें तुमी करात. म्हजो पूत दाखयता ती वाट तुमी चलात. माई भाग्यवंतानो, सांतां भक्तानो, देवदूतानो, सर्गीच्या वर्गानो आमचे खातीर विनंती करात. नमान मारी कृपे मुलले सर्वेस्व तुझे आसा. उस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदैव पूज येसू. भागीन मरे देवाचे माई, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर. आतां आमच्या मरणाच्या वेळार.
आमेन.